लोकांनी विरोध करता म्हणजे प्रत्येक गोष्टी वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज हांवें पळयला आणि त्याचबरोबर आम्ही पळयता की हेच लोक हे जे पयलीं विरोध करताले पयलीं म्हणटाले आमकां कोंकण रेल्वे नाका. आयज कोण म्हणटा मोपा नाका. आयज मोपा येवन पूर्ण पेडणे तालुका पासून पूर्ण नॉर्थ गोवाचे परिवर्तन जातले. हांगा रिजनल प्लॅन 21 आणि जे कितें गोष्टी उल्लेख केल्ले तेका तेन्ना रूल रेग्युलेशन तेणी तेन्ना प्रोविजन करूंक नाशिल्ले. आयज आमी ते दुरुस्ती करपाक म्हणून ते दुरुस्ती ना यू कॅनॉट इवन कॉल दॅट पण आमी ह्यो गोष्टी रूल्स रेग्युलेशनच्या माध्यमांतल्यान क्लॅरिटी हाडपाचो आनी डिफायन करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. आमचे कडेन सब कमिटी आसा. ते सब कमिटीन आमी ऑलरेडी एडिशनल लोक घालपाचे आमी ऑलरेडी प्रोविजन केल्ले आसा. जे खंय मिस्टर बर्णे बी जे टॉप अर्बन प्लॅनर आसा अमेरिकेक आनी जे गोंयचे ओरिजिनचे आसात ते आसा प्लस बाकीचे सगळे स्टेक होल्डर तांकां बरोबर घेवन ह्यो प्रत्येक ऑब्जेक्शन सजेशन एक्झामीन करून ते कितें बरे सजेशन आसा ते इनकॉर्पोरेट करपाक म्हणून हो पिरियड दिलो वयता. हे जावन ते सगळे ऑब्जेक्शन सजेशन एक्झामीन केल्या नंतरच आमी ठरयतले की बाबा खंय कितें आमी करूंक जाय कशें कितें फुडें वचूंक जाय. आयज हांव पळयता की सगळे कडेन लोक आनी व्हिडिओ जायते व्हिडिओ लोकांक मिसगायड करपाचो व्हिडिओ तयार केल्ले आसा. हांवें एक पॅम्पलेट कोणी तरी म्हाका धाडून दिल्लो व्हॉट्सएपाच्या माध्यमांतल्यान तांकां लोकांक कन्फ्यूज करपाचो प्रयत्न केला गेला आनी ऑब्जेक्शन सजेशनाक निश्चित लोकांनी फायल करपाची गरज आहा आनी ते आमी परत एक्झामीन करून ते बरे सजेशन आसा ते इनकॉर्पोरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कायदो जावंक ना आनी कायदो करपाचो आमी हातीन घेवंक ना. आमी फक्त रूल रेग्युलेशन्साक क्लॅरिटी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. सगळे कडेन आमी पळयता की लोकांक सेटलमेंट लँडची गरज आहा पूण जे शेती करता तांकां एक खंय तरी एडवांटेज तेंचे घर बांदूंक जाय इतर काही गोष्टी करूंक जाय. आयज तुम्ही पळयता की वेगवेगळे तरेचे लँड यूज आसता. लँड युजाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या तरेचे ऍक्टिव्हिटीज डिफायन करपाची गरज आहा. गोंय राज्यात जर आमी प्रगती आनी प्रोग्रेसीव स्टेट म्हणून आमकां फुडें व्हरूंक जाय आनी वेगळ्या तरेचे रोजगाराच्यो संद्यो जर भुरग्यांक तयार करून आमी दिवंक जाय आनी भुरग्यांचे संद्यो जे तांकां गावतले ते वेगळ्या तरेचे प्रोफायलिंग करून दिवंक जाय तर आमकां वेगळ्या तरेचे विचार आनी वेगळ्या तरेचे लँड युजा खातीर आमी कितें करतले आनी ह्या लँड युजाचो कसो उपयोग जातलो आनी लोकांक कशे उपयोग जातले आमची ग्रीनरी बी तशी कशी मेंटेन जातली म्हणून आमी इंटरनॅशनल ग्रीन सर्टिफिकेशन बोर्ड म्हणून IGCB म्हणून आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा. 100% ग्रीन. फाल्यां कोणाक दिसता की 15% जर आमी कोणाक खंयचे तरी प्रोजेक्टाक आमी दिला पण दॅट मॅन हॅज टू अर्न दोज प्रोजेक्ट्स अँड दोज पॉयंट्स थ्रू द सर्टिफिकेशन मॉडेल. ऍट द मोमेंट इट इज ओनली फॉर ऑब्जेक्शन सजेशन जावन ते एक्झामीन करून ते फुडें वयतले. तेजे नंतर ते स्टेअरिंग कमिटीक वयतले. स्टेअरिंग कमिटी जावन मागीर ते नोटिफाय जातले. तोपर्यंत खूब वेळ आहा आनी मेन म्हणजे कितें बेश्टे गडबड करून फायदो काय ना. बेश्टे खंय तरी मोर्चा कोणी काडलो काय एक कट अँड पेस्टच्या माध्यमांतल्यान हांवें काल पळयला की काही खंयची तरी पॉलिटिकल पार्टी आयज टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान वचपाक काय हरकत ना पण 100 लोकां कडल्यान तेच घालून घेवप ताका कितें तरी म्हत्व आसूंक जाय आनी तें म्हत्व हेच्या खातीर आसूंक जाय की बाबा तुम्ही जे कितें सबस्टँटेटिव्ह आसूंक जाय. बाबा आपल्याक हे ऑब्जेक्शन सजेशन आपल्याक मान्य ना कारण आपल्याक ऑब्जेक्शन ह्या गोष्टी खातीर आहा काय आपल्याक ह्या गोष्टी खातीर आपण सजेशन करूंक शकता काय हरकत ना. ग्रीन प्रोजेक्टाचेर भर दिवपाचो आमी केल्लो आसा. इवन आतां बिल्डिंग आमी 250 युनिटा वयर आमी आमचो प्रयत्न आसतलो की ताका ग्रीन सर्टिफिकेशन घेवपाक. ग्रीन सर्टिफिकेशन जायच आनी ग्रीन सर्टिफिकेशन म्हणजे हांव म्हणना की ते बिल्डराक त्रास जातले पण त्याच बरोबर वॉटर हार्वेस्टिंग पासून STP कनेक्शन पासून आमी कंप्लिशन दिवपाचे पयलीं ह्यो सगळ्यो गोष्टी मॅन्डेटरी करतले की STP लायन गव्हर्मेंटाच्या मेन लायनाक तुमी कनेक्ट करपाची गरज आहा. आयज अर्बन डेव्हलपमेंट म्हाजे कडेन असल्या कारणान अर्बन प्लॅनिंगाचेर बी आमी भर दितात. आयज आमी कन्सल्टंट बी ऑन बोर्ड घेता. एक्सपर्ट कन्सल्टंट जे प्लॅनिंग कन्सल्टंट तेंचे बी विचार हांगा तांकां शॉर्टलिस्ट करून तेंचे बी विचार आमी हांगा घेतले आनी ग्रीन सर्टिफिकेशन ते आमकां ते आतां IGCB ते आमकां ते आतां प्रेझेंटेशन दितले फुडल्या बोर्ड मिटिंगेन. अर्ध्या वराचें प्रेझेंटेशन आसतलें की खंयचे दिशेन कशें वचपाचें. खंय 10% FSI आहा तांकां जर दिसता की आमी ते वाडोवंक जाय खंय तरी तांकां दिसता की आमी ते कमी करूंक जाय ह्यो सगळे सजेशन आमी इनकॉर्पोरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. प्लस लोकांचे सजेशन्स आनी प्लस आमचे एक्सपर्ट बॉडी जे कितें सांगता हे सगळे एक प्रोसेस आहा ताका टायम लागतलो. ते प्रोसेस कंप्लीट करूनच आमी फुडें वतले. ठरावीक एक खंयची तरी NGO काय ठरावीक खंयची तरी बॉडीन विरोध केलो म्हणून सरकाराचो प्रोसेस चालू शकना. फाल्यां सरकार प्रोग्रेसीव सरकाराचे विचार जे आहा आमकां घेवन फुडें वचूंक जाय ताका प्रोसेस आहा. त्या प्रोसेसाच्या माध्यमांतल्यान ते विरोध करू शकता काय ते सजेशन्स पॉझिटिव्हली दिवंक शकता.
फाल्यां कोणी 10-15 लोक काय 100 लोक काय 500 लोकांनी सांगले गोंयचो विकास जाऊ नये आणि बंद जावचो. आम्ही बंद करू शकना. त्याचबरोबर जर काही गोष्टीचे त्यांच्याकडे एक वेगळ्या तरेची त्यांची भूमिका की बाबा हे कित्या खातीर आनी आमकां दिसता की ते आमकां गरज आहा ते आमी एक्सपर्ट्साचो व्यू घेवन आमी ते डिसिजन योग्य तरेचे डिसिजन सरकार घेतले.